आमी आतां एक पीएक मेळपाक येयल्ले हांगा आयज दिवचल न्ही संबंद दिवचल तालुक्यात उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. प्रत्येक सणाक तो हिंदूचो सण आसूं मुस्लिमाचो आसूं किंवा कॅथलिकाचो आसूं उदकाचो प्रॉब्लेम हो आसाच आनी ह्या 3 वर्सांक चड जाला. मेंढकुरा प्रॉब्लेम आसा, बिचोले सिटीन प्रॉब्लेम आसा, लाटंबरसाच्यो बारीक बारीक गांव आसा पळय थंय सगळ्याक प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे लोकांनी चवथीक आतां करपाचें कितें? काल उदक येयलें म्हणटा, उदक येता रोखडेंच बंद जाता. पूण हेचेर परमनंट कितें तरी सोल्युशन सरकारान काडचें पडटलें. आनी समजा जर आमी कोणाचें मेळपाक विचारपाक जर समजा हांगा येयले जाल्यार हेय हांगा ना, जेई ना आनी टीएय ना. परिस्थिती गंभीर आसा. लोकांक उदक म्हणटा तो जिवनाचो प्रश्न. जीवन म्हणजे उदक, कळ्ळें न्ही? उदक आनी सणांक म्हणटा चतुर्थीच्या सणाक दिवाळीच्या सणाक समजा जर उदक मेळना म्हणजे लोक सगळी साफ सफाई करता अशा टायमाचेर समजा जर पिवपाचें सोड बाकीच्या कामांक सुद्दां जर उदक मेळना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें हो प्रश्न आसा. सरकारान हेचेर विचार करप खूब गरजेचें आसा. काल दिवचलच्या आमदारान सांगलें की दोनूय येई सांखळे आनी अरे तो कितें सांगता तितून अर्थ आसा? आमी सगळें पळयलां. एक दीस आतां एक दीस बरो टायम काडून वेळ काडून तेजेर सगळें उलोवचें पडटलें. बस स्टँड थंयच आसा, लोकांक पार्किंग पळय तो ग्रावंड आतां पळयला आमी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणटा तें आमी आतां कितलीं वर्सां पळयता. केन्नाच पार्किंग केन्ना करूंक नासलें, आयज थंय पार्किंग करची पडली. म्हणजे खेळपाचो ग्रावंड इतले कोटी मोडून सुद्दां थंय पार्किंग करचें पडलें. हें दुर्दैव दिवचलकारांचें. हे जे प्लेयर्स आसा पळय आमचे ल्हान ल्हान भुरगे खेळटा पळय थंय तेंचें दुर्दैव की थंय पार्किंग करचें पडलें. सो एकूय गजाल सारकी ना. त्या विशयाचेर एक दीस आमी सगळे घेवन आमी येतले आनी बरी करडपट्टी काडपाची आसा. गेले एक आठवडो बिचोले बिचोले तालुक्यान जी उदकाची शॉर्टेज आसा, इम्प्रॉपर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करीत आसा ताचो निशेध करपाक आनी ताची जाप विचारपाक आमी आज हांगा येयल्ले. पूण थंय पळयता जाल्यार जबाबदार व्यक्ती एकटो ऑफिसान ना येई ना जेई ना. तांकां विचारलें कोण कोर्ट मॅटरान आसा, कोण आनीक खंय अडकला. जेईक आमी पळय आतां एक रिप्रेझेंटेशन फायल केला की बेगीच्या बेगीन उदक सप्लाय करा. तो विघ्न अर्थाचो सण म्हणटा पळय आमी गणेश चतुर्थी हांगा लागीं पावल्ली आसा आनी पाणी शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान विघ्न आसा. महिला वर्गाचो खूब हाल जाल्ले आसा. ते एस्केलेट करपा खातीर तांकां आमी सांगपाक गेल्ले की बेगीच्या बेगीन हो इश्यू रिजॉल्व करा. कितें जाल्ला हें? ताका आतां जेईक विचारलें तो सांगता की पडोशा प्लांटाक पावर सप्लाय मेळना म्हणून. तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचेर घालता. आतां आमी जाप विचारचो कोणाक? PWD विचारपाचो की पावर डिपार्टमेंटाक? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान एक तर आपले PWD काडपाचें आनी सुदिनाक दिवपाचें, ना सुदिना कडले पावर डिपार्टमेंट काडपाचें आनी आपल्या कडेन घेवपाचें. तुमी कितेंय करा पूण लोकांक उदक सारकें दियात. खरोखरच 3 दीस जाले आमच्या दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक नियमीत उदक मेळोंक ना. हेजो आमी पयल्यान पयली खेद व्यक्त करता. आनी हेजें कारण मूळ कारण जें कितें जाल्लें आसा तें दॅट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फेलियर. जो 10 वर्सां पयलींचो केबल जो आसलो अंडरग्रावंड HT केबल, हाय टेन्शन केबल जो आसलो तो खंय तरी बस जालो आनी त्यामुळे हे 3 दिसां पयलीं प्रॉब्लेम सुरू जाले. तेच्या नंतर आमचे जेन्ना संवाद सुरू जाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी ताबडतोब ओव्हरहेड लायन घातली आनी ओव्हरहेड लायन घातल्या नंतर काही एक तासांनी म्हणजे सादारण एक 7-8 वरांच्या नंतर हे काम परत चालू जालें. म्हणजे नियमीत असो वॉटर सप्लाय मेळोंक ना. तरी पण काही भागांनी जे आजूबाजूचे जे गांव आसा त्या भागांनी उदकाचो पुरवठो सुरू जालो. तेच्या नंतर अनफॉर्च्युनेटली जी लायन ओव्हरहेड लायन आमी टेम्पररी घातलेली ती सुद्दां ओव्हरहेड लायन तापोवन तीच जळ्ळी. हे अनफॉर्च्युनेट जालें आनी परत एकदां वॉटर सप्लाय इंटरप्टेड जाली, खंडीत जाली. आनी हे जाल्या नंतर परत दुसरी लायन घालची पडली ओव्हरहेड लायन आनी ती ओव्हरहेड लायन घातल्या नंतर आतां नियमीत वॉटर सप्लाय म्हणजे नियमीत करंट चालू जाल्लो आसा. तेच्या मजगती काल पासून ते अंडरग्रावंड केबलाचे जे फॉल्ट फायंडींग करपाचें काम चालू आसलें ते फॉल्ट
ते रिप्लेस करपाचें काम आतां पूर्ण जाल्लें आसा. ही जी अंडरग्रावंड केबल जो बस जाल्लो तो पूर्णता काडून दुसरो घालपाचें काम पुराय जाल्लें आसा. आनी आतां पासून ही जी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो आसा तो पूर्णपणे चालू जाल्लो आसा. आनी आतां जे पंपींग आसा ते अनियमीत जे आसलेले पंपींग ते नियमीत जाल्ले आहा. आमच्या मय भागांतल्या आमचो जो शेवटचो भाग आहा तो चोडण भागाचेर सुद्दां आतां व्हडले आयज दनपार पासून उदीक येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. अशी खूब गैरसोय ह्या 3 दिसांक आमच्या जनतेची जाल्ली आसा. दिवचले आनी काही अर्दोसो बार्देस भाग हेका लागून त्रस्त जालो. आनी हेका म्हणजे जे अनएक्सपेक्टेड अशें जे शटडावन जाले त्यामुळे हे सगळें घडलेलें आसा. तरी पण ह्या गोष्टीचो खेद व्यक्त करता. कितें सोल्युशन कितें आसा हेजें तुमी काडूंक शकता? आतां जे सोल्युशन आमकां परमनंटली करपाक जाय. म्हणजे हांव आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन हांव उलोवन चर्चेक हाडून हो विशय करपाकूच जाय अशा तरेचे आग्रह करतलो. म्हणजे 2 लायनी जर आमकां पॅरलली दवरल्यो. आतां कशें जालें एक लायनीचेर आमी डिपेंड आसता. म्हणजे पावर सप्लाय जर ना जाल्यार पंप चलना. पंप चलना जाल्यार उदक आमच्या पोटाच्या प्लांटाक येना. म्हणजे एक्झॅक्टली आमकां थंयसर पावर कट ऑफ जावपाक जायना म्हणून 2 लायनी आमी पॅरलली 2 लायनी दिवपाचें हांव सजेशन माननीय मुख्यमंत्री आनी वीज मंत्र्या कडेन मांडपाचो आसा. आनी हें कशें जालें हे एक लायन आसल्या कारणान आमकां आतां सुचलें की एका लायनीचेर आमी डिपेंड रावता आनी परमनंटली मागीर एक लायन जर ती खंय तरी ब्रेकडावन जाली जाल्यार आमकां थंयसर ब्रेक घेवचो पडटा. म्हणून जर तेच्या बदलाक जर आनी एक लायन आहली सबस्टिट्यूट जर लायन आहली करंट दिवपाक जाल्यार आमकां दोनूय एक लायन खंयची बस जाल्यार दुसरी तेजेर काम चलतलें. उदक हे सगळ्यांक म्हत्वपूर्ण अशी वस्तू आसा आनी तेजो पुरवठो जर ना जाल्यार आयज लोकांक खूब अस्वस्थता जाता. आनी ही जावची न्हू म्हणून हो प्रस्ताव जो आहा आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरोन हो करून घेवपाक लागून आग्रह धरतले.